दूधसागर हे गोंयांतले देश तसेच विदेशी पर्यटकांक भुलोवपी फामाद पर्यटन स्थळ। दिसाक कितलेशेच पर्यटक ह्या धबधब्याचो देखाव पळोवपाक ह्या सुवातेर भेट दिता। म्हणटकच सरकारान ह्या पर्यटन सुवातेची बरी देखभाल करून पर्यटकांक बऱ्यो सुविधा दिवचे म्हण पर्यटक सांगतात। आर्डिक्स गोवा खातीर दूधसागरच्यान महेंद्र गांवकार। मेन म्हटल्यार येवपाची तांकां वाट एक बरी येवपाची सुविधा अशी कितें करपाचें अशें कितें तरी की जाणटे कित्याक जाणटे मनीस हांगा पर्यंत पावूंक शकना कित्याक आमी गोंयचे आसून आमी फर्स्ट टायम हांगा येयला आयकताले अशें खुबदां अशें आयज म्हटलें पळया जाल्यार इतकें हें जाता की येवपाक सुद्दां हें आसा म्हाका दिसता जाणटे मनीस जाल्यार हांगा पावचेच ना अशें हें पळोवपाक हे सायड म्हाका दिसता पळोवपा सारकें आसा सगळ्यांनी येवन एन्जॉय करपाचें म्हणून हे करून की अशें की येवपाक अशें एक रस्तो तरी निदान सारको करा ब्रिज तर सोडून या रस्तो तरी करून जाता तेणी। सुविधा म्हणजे कसं आहे इथं आल्यानंतर अजून सुविधा काही नाही तिथं चालत यावं लागतं 13 किलोमीटर आणि येत असताना इथं पाऊस आणि इथं असणारा हा चिखल ह्याच्यापासून पर्यटकांना येताना भरपूर त्रास होतो। त्याच्यामुळे येताना फॉरेस्टची एक म्हणजे गाडी कुठली तर ठेवली तरी सुद्धा चालेल, काय अडचण नाही। आणून सोडण्यासाठी त्यासाठी काय शुल्क आकारला तरी सुद्धा चालेल। सरकारने इथं सुविधा केल्याच पाहिजेत भरपूर। इथं ह्या ठिकाणी तर भरपूर एखादं कॅन्टीन वगैरे किंवा बघण्यासाठी अजून वॉटरफॉल बघण्यासाठी असं बीच वगैरे बांधून सुविधा केली पाहिजे। पूर्णपणे दिसत नाही, लोक आतमध्ये जातात, आतमध्ये जर गेलं तर ते त्यांना धोकादायक होतं। त्यासाठी असं बीच टाईप असं बांधलं पाहिजे, त्याच्यामधून बघण्यासाठी म्हणजे पर्यटकांना हे होईल। वॉचिंग पॉईंट केला पाहिजे। हां, वॉचिंग पॉईंट केला पाहिजे। आज ह्या भागान आमच्या ह्या वाठाराक आमचो धबधबो दूधसागर म्हणून वळखलो जाता। जग जाहीर असो एक प्रसिद्ध असो दूधसागर धबधबो आणि थोड्याशा पावसाच्या सिजनान आमच्या ह्या टायमान आमचो हो धबधबो एक सुंदर असो वातावरणात आणि सुंदर ह्या नेचरान बऱ्यापैकी आणि बरो सुंदर असो नेचर आणि लोकांक सामको भावता असो ते भाशेन एक आमकां देवान दिल्ली देणगी ह्या कुळ्या भागाक। आणि एकुलतो एक ह्या भागाचेर आमचे ह्या वाठारान आमचे सादारण ना म्हटल्यार 350 आमचे फॅमिलीज पायलट म्हणून जगतात आणि ते आपले रोजीरोटी चलयता। आणि तशेंच गायड म्हूण आहा ते 35 ते 40 लोक असे गायड म्हूण आसा। सिजनाक समर सिजनाक आमचे जीपी असतात, पूण जेन्ना मॉन्सून सिजन येता तेन्ना हे टुरिस्ट इतले प्रचंड येता, पूण तांकां ह्यो गोश्टी थंय पर्यंत वचपा पर्यंत खुबशे त्रास जाता। आयज जर सरकार दरबारान सरकारान जर आमकां हांगा बिड्डे फातर म्हणटा थंय आमकां एक बारीकसो एक पूल तयार करून त्यो आमचे हे जे टुरिस्ट आहा ते सगळे योग्य तरेन त्या भागाक वयतले आणि त्या दूधसागर धबधब्याचो पुराय तेजो नेचर अनुभवून घेतले आणि बऱ्या पर्यंत त्या रेवेन्यू आमच्या पंचायतीकूय रेवेन्यू येतले, तशेंच सरकाराक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय रेवेन्यू येतलो। आमकां वाटेर खंय तरी बसपा पर्यटकाक टुरिजमा अंडर तो आमकां आखून इको टुरिजमा अंडर जर ते आमकां करून दिल्यार सरकारान जर केले जाल्यार त्या जाग्यार गव्हर्मेंट जमनीन वाटेर तांकां बसपा आणि तशेंच वयर पर्यंत पर्यटक व्हरपा पर्यंत सरकार टुरिजम डिपार्टमेंट ते करू शकता। हांव रावता कुळे। आमी सर पायलटवाले बायक रायडर आमी ट्रॅकिंग करून हाडटा सर आणि हांगा आमची बायकी धरलेली आसा सगळी। मागीर हांगासून सर आमी वॉटरफॉल्सा व्हरता। आमची सरकारान मागणी आसा की ह्यो आमकां रोड करून दिवचो, जो आमी ट्रॅकिंग करून घेवन येता तो डायरेक्ट बायकान करचो। हो रोड केल्यानंतर तुमकां कितलेशे इंधनाक आनी वेळाक कितलो हे फायदो जातलो? भरपूर फरक जाता सर। कशें आसा सर, थंयसून चलोन येता म्हणल्यार हांगा 2.5 किलोमीटर आसा